व्हायरल जालो न्यूज. व्हॉट अबाउट एनआरसीजम? CAA आणि NRC हाच्या बद्दल कालच्या म्हणजे एका प्रेस स्टेटमेंटात रॉंग इंटरप्रिटेशन बऱ्याच जाणांनी केल्लें आसा. हांव मुद्दम क्लॅरिफाय करपाक सोदतां. CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो केंद्र सरकारान पास केला तेजे गोंयान पुराय गोंय सरकार आनी सगळे लोक ताचें स्वागत करता. म्हाका दिसता CAA पास जाल्या उपरांत गोंयांत कोणाकूच तेजो वायट इफेक्ट हो जावचो ना. कारण ज्या पद्दतीत हिंदू आसूनी, मुस्लीम आसूनी, क्रिस्तांव भाव आसूनी आनी जो मूळ गोंयकार आसा तेजो कसलोच ताका खंयचेच बाबतींत ताका प्रॉब्लेम क्रिएट जावचो ना हें हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यान ठामपणी तांकां सांगपाक सोदतां. रॉंग रित्या NRCच्या बाबतींत म्हज्या बाबतींत एखादी न्यूज जी चॅनलाचेर सर्कुलेट करता म्हाका दिसता तांकां हांव क्लॅरिफिकेशन दिवपाक आनी तांकां कळपा खातीर सांगूंक सोदतां किंवा NRCच्या बाबतींत आजून कसलेंच नोटिफिकेशन हें केंद्र सरकारा कडल्यान येवंक ना आनी ताका लागूनच हांवें म्हटलां तो इम्प्लिमेंट करपाचो प्रश्नच येना. जो पर्यंत केंद्र सरकार हो नोटिफिकेशन्स काडिना तो पर्यंत ताजेर उलोवप हें योग्य न्ही अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर रॉंग न्यूज जी स्प्रेड केल्या तांच्यांनी ती बंद करची हें क्लॅरिफिकेशन सगळ्यांच्या खातीर आसा. त्या खातीर म्हाका NRC ह्या विशयाचेर आत्तां उलोवपाचेंच ना. हांव CAA ह्या विशयाचेर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट केंद्र सरकारांतल्या माननीय मोदीजी, अमित शाह हांच्यांनी जें बिल हाडलां, अमेंडमेंट एक्ट केलो ताचें स्वागत करता. गोंयची सगळी जनता ह्या विशयाचें स्वागत करता आनी हो विशय खंयच्याच बाबतींत गोंयकारांक कसलोच त्रास जावचो ना हाची खबरदारी आनी खात्री दिता.